Just imagine. मित्रांनो, चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकराक आमी मिस्टेके करतना धरतात पळय, तेन्ना तुमकां सांगू आमकां इतले वायट दिसता खबर आहा, खूब वायट दिसता. हालीं खूब चुकपाक लागले पार्सेकरजी. चुकीची पावलां, चुकीचे पायंडे म्हणजे आयोजित केल्ल्या ह्या जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्डाक मातशे राजीर असलेले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकटो डाव्या बाजून ओडटा, दुसरो उजव्या बाजून ओडटा. एक्चुअली being a state function, chief ministers and you have to come 10 मिनिटां खातीर. It is a matter of 10 minutes for them, but for me to go come and down is a matter of 2 hours. आणि एकदा थंय 10 मिनिटांक पावलो ते सगळ्या भुरग्याच्या फुड्यांतसून 10 मिनिटांत भायर सरप जायना. यू हॅव टू बी देयर, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन चडना म्हणटले. त्यामुळे हांगा जसो लेट आयलो तसो फुडल्या कार्यक्रमाक हांव लेट वता. पार्लमेंटाची एक कमिटी आयल्या, स्पीकर म्हाका फोन करत आसा, हांवें स्विच ऑफ केला. Just imagine. हालीं हांवें एक गजाल प्रकर्शान पळयल्या, ती म्हणजे आमचे यंग पॉलिटिशियन्स असतात पळय, दे आर व्हेरी व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट हाव दे लूक. आतां पळय, रेजिनाल्ड प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्सीचे स्टार्ट जावचे पयलीं आपले चस्मा तो अवश्य पुसता लेसान, पण तोंड पुसपाक मात लेस वापरिना, तोंड हातीन पुसता. सगळे कितें ते हातीन म्हणटा. तो खरो काँग्रेसमॅन म्हणटा तो रेजिनाल्डूच रे. विकी पाशेको makes it a point that his shirt buttons are closed and intact. भैया मिनिस्टर होने विजय सरदेसाई चश्मा काढ मातसो, आता केस गय. आलेकराच्या आवाजान कितें सांगता आयकता भैया. While Vijay Sardesai is comfortable in opposition, CM is struggling in power मरे. Just imagine. बरं, ह्या सगळ्या गजालींचो आमच्या अनंत शेट मयेचो आमदार आहा पळय तेजेर कांयच फरक पडना. तेजे फरकूच पडना. तेका ह्यो हेअरस्टायली स्टायलिंग सुटींग बिटींग काय लागना. तो सध्या तयारी करता इंडियन क्रिकेट टिमीन फायनल 11 येवपाची. तेका वर्ल्ड कपाक खेळपाची इच्छा आहा. तेजी कसली जयत तयारी जाल्ल्या पळय. दयानंद मांद्रेकर आमचो मंत्री बरो मुडान आसत जाल्यार बऱ्यो गजाली सांगता, बरें भाशण दिता. पण जर तेजो मूड ऑफ आसत जाल्यार मात
आमकां फुलां दिता काय आमकां फुलयता? ही घे तुजी कातर, आमचे कडेन व्हडल्यो कातरी हा. कला तेजी कलाकार कितें सांगूंक सोदता तेकाच खबर हा. हे चित्र कितें काडला, कलाकार कितें सांगूंक सोदता हें तें कलाकाराकूच खबर हा. हे लोकांक अशें कळचें ना. हांगा तो बाबू इल्लोसो हा. बाबू तो इल्लोसो हा तो न्हिदला. हें पेंटींग वांकडें हा. ते कित्याक वांकडें हा ते कलाकारान आनी ते ऑर्गनायझर ते आहा तेंच्यांनी ते पळोवंक जाय. हे सगळे पक्षी जे हा ते भारतांतले पक्षी हा काय कितें हा? गोंयान असले पक्षी मेळटा काय ना हेचे आयज आमकां ते सोदून काडचें पडटलें. असली घरां आनी ते माड आनी तें आंगण हा तें आतां मेळना. लोकांनी विकली ती बिल्डरांक आनी तुका हें चित्र काडूंक प्रेरणा खंयच्यान मेळ्ळी हा? समयी प्रज्वलन करतना एसी बंद करूंक जायी. एसी चालूच हा. मोडली काय आमकां खर्च हा, सरकाराक खर्च हा. हें बरोवपाचें काम एक मंत्र्यान काय ते लेखकाचें काम, तेजेर एक विचार मंथन जावपाची गरज हा. आणि मित्रांनो, इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्काइव्स मातशी एक नजर मारया. कितें भाई कितें टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यस. विजय सरदेसाय तुजो पयलींचो इश्ट. तेजेर खबर हाडा रे साहेब द्या खातीर कितें आसा तुमच्या काळात केस कसो म्हणचे आमी बिश्टे कितें हाडा तुमी हाजे बरें. जीपीसीसी प्रेसिडेंट सुभाष शिरोडकार. अरे थोडी ग्रेट आहलो मनशान नांव काड रे ग्रेट. सीएम एक कितें इंटरनेट बरें काय वायट? त्या इंटरनेटाचेर कितें चलता आनी कितें कोण छापता खरेंच सांगू म्हाका समजना कितें म्हणून. भाई अगर हमको किसी को बताना हो कि हम आगरा से गुजर रहे तो उसे कैसे बताएंगे भाई? अरे वेरी सिंपल सर्किट, वी आर गोइंग वाया आगरा. ये तो कॉमन जो के सर्किट, कुछ नया बताओ. अच्छा भाई ऐसा एक नाम जिसमें 2 सरनेम्स हो भाई. अरे सर्किट अपनी फैशन डिजाइनर वर्मा डिमेलो. भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक जीता जागता सबूत बताओ भाई. अरे सर्किट अपना ट्रैफिक हवलदार. भाई अगर कोई लड़की चर्चिल के सामने से गई तो चर्चिल क्या कहेगा भाई? वेरी सिंपल सर्किट, चर्चिल कहेगा बाय पास बाय पास. भाई अगर कोई कुंवारी लड़की किसी को एड्रेस बता रही हो तो उसे क्या कहेंगे भाई? अरे सर्किट उसे हम कहेंगे मिस गाइडिंग मिस गाइडिंग. भाई अगर ये पीएसआई वैभव नायक मुझे नोट दे दे तो आप मुझे क्या कहोगे भाई? मैं कहूँगा अरे सर्किट फेक नोट सर्किट फेक नोट सर्किट. नाल कोणी फोडू हा आणि कोणाचोय नाल असू तो. आज आमी हांगा तुमकां दाखोवपाक सोदता वेगवेगळे योजना जी आमी लोकां फुडें हाडलेली आसा. 108 ची सेवा. तुका ही कल्पना कशी सुचली? एक इफीचो साजरो केलो पणजे, काय आयनॉक्स बांदून आनी तिसरे आयनॉक्स मल्टीप्लेक्स बांदून तिसऱ्याक दिलो, हेका विकास म्हणना. न्हय तुजें हें बरोबर आसा पण एक म्हाका सांगा तुमी, सरकारान एक उत्तम योजना हाडलेली आसा स्वर्ण जयंती बिमा योजना, जे खंय 5 मेंबर्स एका फॅमिली 60,000 रुपये पर्यंत तुमी इन्शुरन्स सरकार प्रिमियम पे करतली. सगळ्यांनी वाट पळयत रावचें करतली. म्हणजे एखादो मुख्यमंत्री आसत फॉर एक्झाम्पल, पूण तो लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे हाजो अनुभव हांवेनूय घेतला. कित्याक आसा आयज आमी आमदार बी जे आसा एकमेकाक सहकार्य करता. हे सगळे गोष्टी खातीर म्हाका काँग्रेस पक्षाचो पाठिंबो आसा. तो म्हत्वाचो विशय न्हय. म्हत्वाचो विशय असो की तुमी जेन्ना हें करतात
तेन्ना तरेतरेची प्रेशरां तरेतरेचे दबाव हे तुमचेर येवंक शकतले. त्या दबावाक कशा प्रकारे तुमी रिएक्ट जाता? प्रयत्न आसा की काँग्रेस एक मजबूत नॉर्थ गोवन जावची. आमचो एक थंय होल्ड आसा, आमचे फॅमिलीचो एक थंय होल्ड आसा आनी त्या होल्ड आमच्या फॅमिलीचें नांव जें आसा. हो तुजो आदर्शवाद तूं जशें वय जाता तशें फॉलोअप करूंक शकतलो? म्हाका कांय प्रूव करपाची गरज ना. तुका एक बरें यश लाभू. विरोधी पक्षाचो नेतो मिस्टर मनोहर पर्रीकर म्हाका वायट दिसता, हांव खूब ताका रिस्पेक्ट करता. डेफिनेटली. आणि ह्याच बरोबर आयचो 97वो जस्ट इमॅजिनाचो एपिसोड हांगाच आमी संपन्न करता. जस्ट इमॅजिन पळोवंक विसरूं नाका. आयतारचो 7:30, 9:30 आनी 11:30 याद दवरा. आनी तुमकां नातालाच्यो सामक्यो एडवान्स हुनहुनीत परबी सगळ्यांक. बरे सारको सिजन एन्जॉय करा आनी सारकी गाडी बी सुशेगाद चलया. तुमकां सांगता पळय जाणटेले बी सांगिना, वर्साची सुरवात आणि वर्साचे एंड म्हणजे जरगत शी आसता म्हणटा पळय ती मातशी याद दवरा. गाडी बिडी सारकी सुशेगाद चलया. हांव एकदां चलयता पण सांगप काम न्हू आमचें, म्हाका मातशें कॅर घेयात आमी. आं ओके बाय. जस्ट इमॅजिन